महाराष्ट्र क्रिकेट सोसायटी ही साखळी हेतूंतली व्हडली सोसायटी. आज ह्या सोसायटीचे चेअरमॅन पदा आणि व्हायस चेअरमॅन पदाची निवडणूक जाली. चेअरमॅन पदासाठी डॉक्टर सरोज प्रकाश देसाई यांचा एकमेव अर्ज आयलो आणि कोणाचो अर्ज नसल्या कारणाची बिनविरोध त्यांची निवड जाली. त्याचबरोबर व्हायस चेअरमॅन पदा खातीर श्री शांताराम काणेकर यांचो एकच अर्ज आयल्या कारण त्यांची बिनविरोध निवड जाली. अशें हांव प्रिसायडींग ऑफिसर आणि रिटर्निंग ऑफिसर हें करता, जाहीर करता. महाराष्ट्र क्रिकेट सोसायटीच्या आयज नवो जो बोर्ड फॉर्म जाला, चेअरमॅन व्हायस चेअरमॅन सगळे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अध्यक्ष डॉक्टर सरोज देसाई, उपाध्यक्ष श्री शांताराम काणेकर, बाकी सगळे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर त्यांचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता. अमित शहा जेन्ना राष्ट्रीय सहकार पहिले सहकार मंत्री झाले आणि सहकार मंत्री झाल्यानंतर स्पेशली पॅक्स आसा त्यो बऱ्यो जावच्यो म्हणून तांकां वेगवेगळे तांकां माध्यमां दिली, वेगवेगळे बिझनेस करपाक तांकां पेट्रोल पंप आसतले, चार्जिंग सेंटर आसतले, हे सगळे स्वप्न तांकां सगळे फुडें येवपाक जे कॉमन सर्वीस सेंटर अशे खुबशे प्रकार दिले. आणि ते सगळे कारण आमी हे जे भारतीय जनता पार्टी म्हणून आमकां स्पेशली पॅक्स आनी आमच्या माननीय अमित शहाचे जे विजन्स आसा तांकां फुडें व्हरूंक जाय म्हणून हांगासर पूर्णपणे आमच्या माननीय मुख्यमंत्री जो स्वयंपूर्ण गोवा हो जो कॉन्सेप्ट जो फुडें हाडला त्या कॉन्सेप्टाच्या आदाराचेर मुख्यमंत्र्यान खास करून हांगा लक्ष घातलें. कारण ही जी आसा ती बरी पॅक्स आसा, बऱ्यांतली बरी पॅक्स आसा. कारण हांव सगळ्यांच्या वतीन आमच्या ह्या महाराष्ट्र क्रिकेट सोसायटीचे फावंडर लेट श्री शिवाजीराव देसाय हांकां कोटी कोटी प्रणाम करता. कारण तेंच्यांनी निस्वार्थपणे येदे व्हडले वस्तू उबारली, सहकार सदन स्थापन केलें आणि ह्यान फुडें तांकां सगळ्यांक शुभेच्छा येता की जे माननीय अमित शहाचे स्वप्न आणि माननीय मुख्यमंत्री स्वप्न स्वयंपूर्ण गोवा ते तुम्ही स्वयंपूर्ण साखळी करची सगळ्या बाबतीत. डॉक्टर सरोज प्रकाश देसाई आता ह्या इलेक्शनात रिसेंटली अनओपोज म्हणून चेअरपर्सन ऑफ द महाराष्ट्र विकास सेवा सोसायटी अपॉइंट जाल्लेले आसा. पयलें म्हटल्यार हांव सगळे आमचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जे आसा तांचे अभिनंदन करता. कित्याक खूब वर्सान म्हणजे आतां आमी एक बोर्ड तयार जाला आणि हे बोर्ड म्हणजे आमकां चॅलेंजीस खूब आसा आणि आमकां सगळ्यांनी मेळून आमकां म्हणजे खूब कितें हर्डल्स आसा ते आमकां क्रॉस करूंक जाय आणि त्या खातीर आमकां सगळ्यांनी एकजूट रावन हे हर्डल्स जे आसा आमकां क्रॉस करूंक जाय. आणि हे सोसायटी जे आसा हे एक फेमस सोसायटी असले, एक म्हणजे नामवंत सोसायटी असले जे फाउंडर चेअरपर्सन शिवाजीराव देसाई म्हणजे फादर इन लॉ ते एक स्वतंत्र सैनिक सुद्धा आशिल्ले. त्यांच्यानी म्हणजे सेल्फलेसली हे सोसायटी फॉर्म केलेले आणि त्यांच्यानी चलयले आणि ह्या सोसायटी आम्ही त्याच नावार परत करू खातीर आम्ही सगळे मिळून ते ट्राय करतात. सांगपाचें म्हणजे सगळ्यात जुनी विकास सोसायटी म्हणटात ती साखळी सोसायटी, विकास सोसायटी. आणि हेजे चेअरमन आशिल्ले शिवाजीराव देसाई. त्यांचे ही इज द फाउंडर मेंबर ऑफ द सोसायटी. ताका लागून हीच आता जे सहकार सदन म्हणून आसा सहकार सदन ते तांच्या प्रयत्नान बंद जाल्लें. आनी त्या वेळार मधु दंडवते मिनिस्टर आशिल्ले पळय ताच्या सहकार्यान काम जाल्लें आसा. त्याच बरोबर ह्या सोसायटी सुरवाती पासून वेगवेगळे शाखा आशिल्ल्यो, कपड्याची शाखा आशिल्ली, धान्याचे वेगवेगळे आशिल्ले, हे गोवा बागायदार वगैरे जावच्या पयलीं सुद्दां हे सोसायटीचें काम चालू आशिल्लें. हें काम आमी आतां फुडें तशेंच बरें चालू दवरपा जाय. खंय कितें प्रॉब्लेम आसा सॉल्व करपा जाय आनी परत आसा तेची त्या जाग्यार म्हणजे त्या लेवलाचेर हाडपाचो आमी प्रयत्न करता. महाराष्ट्र विकास सोसायटी हेजें इलेक्शन जालें, डायरेक्टर आनी बोर्ड आमी बसले. हेज्यान पयलीं जे बोर्ड आसले तेंच्यांनी खूब हांगा मिस्टेक केल्ली आनी मिस जाल्ले कळ्ळें न्हू. आमी लोकांक आश्वासन दिता की हो जो विशय कितें जाला हो आमी कसोय तरी तुमच्या फुडें मांडून आमी जो तुमचो प्रश्न कितें आसा हे सॉल्व करतले. आनी जे तुमचें कितें हांगा डिपॉझीट आसा जावं भांगार आसा जावं कितें आसा पळय हे आमी तुमचे कडेन दिवपाचो प्रयत्न करतले. आमकां सगळ्यांनी हेल्प करचो, थोडो टायम दिवचो. कित्याक हो जो मॅच जाला हो आमकां भरपाक साधारण 6 म्हयने वयतले कळ्ळें न्हू. ह्या 6 म्हयन्या भितर जे कितें घडलां, कितें विशय आसा, कोणाचे कंप्लेनी आसा, कितें आसा हे आमी सगळे आमच्या नदरेन हाडून जे कोणाचें कितें आसा हे बँकेन, जो कोणाचे पयशे आसूं जावं कोणा हे आमी तुमकां खंयसरूच मॅच करचें ना. जे कोणाचें आसा हे तुमचे कडेन पावयतले. पण आमकां थोडो टायम दिया आनी आमकां हेल्प करा. ही बिल्डींग आसा पळय ही शिवाजी देसाय हेणी उबारलेली आसली. हेणी हेजें नांव खूब मोठें आसलें. हो तो स्वतंत्र सैनिकूय आसलो. म्हाज्या वाड्या वयलो तो एक आदरणीय म्हणटा तसो एक काशे देसाय आसलो. हेजें नांव आमी खंयच सकयल उडोवंक दिवचें ना.
आनी हेज्या नांवाचेर आमी जे सगळी उबारतली ही बिल्डींग जावं शॉपां आसा जावं कितें आसा हे सगळें आमी आमच्या ताब्यान घेवनूच जो तुमचो लोकांचो जो विशय आसा हो सॉल्व करतलो